प्रेज लॉर्ड हालेलुया. तेव्हा गैरगानी देवाची स्तुती महिमा गात असताना साहित्याच्या पण अद्भुत आमच्या जिवितांत घडतात. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. एकडे बरोबर बसच्या एक साक्ष असा झी रोडना हिची साक्ष आमी ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. पयल्यान पयलें देवाक हांव अर्गां दिता ताणें दिल्ल्या सर उपकारा खातीर. म्हजें नांव झिटा नोरोन्ना कोसेसांव वाड्या तावन. हांव म्हज्या घोवाच्या काजन भयणीची साक्ष दिवंक म्हणून हांव आयल्यां. ताचें नांव लिडवीन मस्करेनस. तें बचप्यां रावता, 45 इयर्स ओल्ड. गेल्या त्या वर्सा 2023 जुलय म्हयन्यांत ताच्या उजव्या हाताच्या काकयेंत आनी ब्रेस्टा कडेन ल्हानशी पळां उदेल्लीं. ती ताणें 6 म्हयने म्हणसर ताणें कोणाक सांगोंक ना आनी तशेंच ताणें सोडुल्लें. ताच्या मागीर ताका बोगलेंगी हांवें टेस्ट करूंक वचचें म्हणून. तशें तें टेस्ट करूंक गेलें. टेस्ट करूंक वेताना ताचो रिपोर्ट कॅन्सर 2nd स्टेज म्हणून सांगून कळ्ळें. ताचो रिपोर्ट ताका हाताक मेळिल्ल्या तक्षणा ताणें म्हाका फोन करून सांगलें, वनिये तुमच्या पिरगजेंत ब्रेस्तारा दिसा भक्तीपण चलतालें, म्हज्या नांवान तेसांव बरोवन घाल आनी मागोवंक विनंती कर म्हूण सांगून. तशें हांवें हांगा तेसांवां बरोवन घालीं आनी आमी घराय दिंबेर पडोन आमी मागतेले हांव. आनी हांगा सक्रामेंता मुखार येवन दिंबेर पडोन आमी मागतेले हांव. तशें मागीर ताणें डॉक्टर्सीन वचून कन्सल्ट करतना डॉक्टरान सांगलें पयलें किमो, ताच्या मागीर सर्जरी म्हणजे ब्रेस्ट रिमूव करीचे, ताच्या मागीर रेडिएशन आनी 1 वर्साक गुळयो काण घेवचे म्हूण सांगलें. तशें ताणें 8 किमो काण गेले. किमो काण येवन आखेर जाताना ताचे रिपोर्ट नेगेटीव आयलो. त्या नंतर सर्जरी करचे, ब्रेस्ट रिमूव करचे नाका म्हूण सांगलें. आनी रेडिएशन घेवचें जाल्यार घेवयेत, ना जाल्यार व्हडना. रेडिएशन घेतल्यार मुखार कितेंय प्रॉब्लम जावचें ना म्हणून डॉक्टरान सांगलें. ते दळ ताणें 15 रेडिएशनां काण गेलीं. ते रेडिएशन काण घेवन जाल्ल्या मागीर ताचो रिपोर्ट एकदम नेगेटीव आयलो आनी नॉर्मल आयलो. आनी 1 वर्साक सांगिल्ल्यो गुळयो ताणें कॅन्सल केल्यो. पिडा आसा म्हणल्या दिसा तावन ताची पिडा सुमार जाता म्हणसर ताच्या दोळ्यांतल्यान एक दूख समेत येवना. आमी भियेतले पूण तें भियेनातलें. तेन्ना आमकां सांगतलें हांव भियेना, तुमी कित्या भियेजे म्हणून आमकां सांगतलें. देखून ही पिडा सोंसून व्हरूंक ताका सोंसणीकाय बळ धैर्य दिल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ह्या 7 म्हयन्यां भितर ताची ही मरेकार पिडा जावन संपूर्ण तरान तांकां सुटका लाभल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ताचे खातीर मागलेल्या सर्वांक तुमकां ताणें देव बरें करूं म्हणून म्हळां. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विकार बापांक, तशेंच एलियास आनी ताच्या पांगडाक. कित्याक ह्या ब्रेस्ताराच्या भक्तीपणा वरवीं आमकां सर्वांक मस्त बरेंपण भोगलां जालां आनी आमची आत्मीक वाडवळी जाल्या. भावार्थांत आमी घट जाल्या. मागण्याचे रूस आमचे थंय जिवी जाल्या. तशेंच हांव मागतां आनीक मुखल्या दिसांनी ह्या ब्रेस्ताराच्या भक्तीपणाक चड आनी चड लोकांनी हजार जावन आत्मीक बरेंपण जोडूंक देव सगळ्यांक फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस.